नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। उत्तरेतल्या लायफगार्डांचो संपाचो 5वो दीस। मुख्यमंत्री म्हणटा ना दृष्टी ना लायफगार्डांकडच्यान कांयच आयिल्लें ना, आयल्यार लक्ष घालता। बाणावले दर्यादेगेर एकलो बुडलो। गार्बेज ब्लॉकेडी वेल्यान पणजेचो आमदार बाबुशाची साळगांवकारांक शिटकावणी। ताळगांव पणजेचे ट्रक आडावशात जाल्यार साळगांवच्या सिवेज ट्रकांक पणजे बंदी। खांडेपार हायवेच्या कामाचेर रायट्साचो पंचनामो, मात कॉन्ट्रॅक्टर MVR PWD दोगूय हात फाफडूंक तयार। विस्तारीत हायवेची दशा पळयल्यार रायट्साचो रिपोर्ट बुड्ड्या। इंधन GST खाला हाडूंक पेट्रोलियम मंत्रालयाच्यो हालचाली। जेट फ्युएल आनी नॅचरल गॅस GST खाला हाडपाचें शिनाल। पेट्रोलियम मंत्र्याची अर्थमंत्र्याकडेन मागणी। कारमोणेचे सेक्रेड हार्ट ऑफ जीजस हायस्कुलांतल्या 5 भुरग्यांक बादले दूषित उदक। मडगांवां हॉस्पिसियोंत उपचार। भुरग्यांनी भोगले, पालक धरून कॅमेराचेर कोणूच उलोवंक ना तयार। अयोध्या राम जन्मभूमी बाबरी मशीद केशीची सुनावणी निर्णायक पावंड्यार। ह्या सप्तकांत सोंपता सुनावणी। नोव्हेंबर 18 मेरेन निकाल। 10 डिसेंबर मेरेन अयोध्येंत जमावबंदी। आनी फुडल्या वर्सा जावपा आशिल्ल्या ऑलिंपिक्सांत क्वॉलिफाय जावपाचें डॅन कोएलोचें टार्गेट। उत्तरेंतले दर्यादेगेवेल्या लायफगार्डांचो संपाचो 5वो दीस आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटात ताजे कडेन ना दृष्टी ना लायफगार्डांकडच्यान कांयच आयिल्लें ना। प्रस्न घेवन आयल्यार लक्ष घालूं येता। मजगती बाणावले दर्यावेळेर फातोडेर एकलो बुडलो। 32 वर्सांचो मनीस शंके मडगांव बोर्डाचो बोटीर आसतालो, हालींच घरा आयिल्लो। दर्यांत देविल्ले कडेन खंय बुडलो। लायफगार्डांनी बॉडी काडली। बाणावले दर्यावेळेर सोमारा फातोर्डेर एकलो बुडून सोंपलो। तो कामार भायर बोटीर आशिल्लो। सुटयेंत गोंयांत आयलो आनी दर्यांत बुडून सोंपलो। हाचे पयलीं शेनवारा बागा एक ट्युरिस्ट बुडिल्लो। टुरिझम मिनिस्टर बाबू आजगांवकर तो बंद आसा तोंड धापून। डायरेक्टर ऑफ टुरिझम तोंड धापून बंद आसा। ह्या इश्यूचेर क्लॅरिटीच मेळना। जे लायफगार्ड जे काम करताले गोंयकार आमचे कितलेशेच ते सद्या स्ट्रायकाचेर आसात। आनी त्या स्ट्रायकाचेर गेले तेन्ना आनीक आमकां कळोन चुकलें की सादें उदक पिवपाचें उदक म्हणटा तें गोंयकार असो कोणाकूय प्रोवायड करता। आनी जेन्ना आमचे 141 कोटी हांकां आमी खर्च करता हेंचे खातीर आनी आमच्या गोंयकारांक उदक पिवपाक सुद्दां ते प्रोवायड करना। वॉकी टॉकी सारकी जी यंत्रणा जी गरज आसा बीच सेफ्टी खातीर ती यंत्रणा तेंचे कडेन ना। तेंचे कडेन इक्विपमेंट कसलीच ना। ते आमच्या गरीब भावांक पगार ना आनी आयज ते स्ट्रायकाचेर आसात। बाबू आजगांवकारान सांगलें 30 जुनाक हो कॉन्ट्रॅक्ट काबार जालो। तेजे नंतर दृश्टी परत परत पेपराचेर स्टेटमेंट दीत आसा की कितली लायफ तेणी सेव केली। मुख्यमंत्र्यान हेजें स्पश्टीकरण दिवपाक जाय की कितें खरें कितें फट तें कोणाक कांयच कळना। एसेंब्लीन तुमी एक आन्सर दितात, तेजे नंतर ही दृश्टी जी कंपनी आसा ते दुसरें हें करता। पूण म्हाका कळना हें आमचो सरकार खंय चल्लो आसा आनी कितें जाल्लें आसा। सद्याक गोंय हें एक ड्रावनींग डेस्टिनेशन जाल्लें आसा। म्हणजे हांगा जल समाधी घेवपाचें एक स्थळ जाल्लें आसा आनी त्या खातीर गोंयचें नांव आमचें पेड्ड्यार जायत आसा। लायफगार्ड आमचे जे आसा गोंयकार भुरगे जे स्ट्रायकाचेर आसात तांकां तुमी सेवेन एब्जॉर्ब करात। तेंचे मार्फत तुमी बीच सेक्युरिटी आसा ती तेंचे कडेन दियात। आनी जे रिटायर्ड जे आर्मी आनी नेव्हीचे लोक आसात ऑफिसर आसात तेंचे सुपरविजनाचें काम करात। 141 न्ही, हें काम सगळें 3 ते 4 कोटीन जातलें। इतली कोटी म्हणपाची सुद्दां आमकां गरज ना आनी बरें काम जातलें। दृष्टी वेळार पगार घालिना फुडाराचे कांय धड ना म्हूण लायफगार्ड 5 दीस जाले संपाचेर आसात। पर्यटन मंत्री थंड आसा। सीएमाक विचारल्यार सीएम म्हणटा लायफगार्ड खंय ताचे कडेन येवंक ना।
आरे बट दृश्टीच्या एक तर कोण तरी लायफ गार्डा तेणी एकट्यान येवन म्हाज्या कडेन कोणी तरी उलोवपाक जाय, पयली गजाल आसा. जाल्यार हांव दृश्टीचो ऑलरेडी तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट आमी 6 म्हयन्या खातीर ऑलरेडी रिन्यूवल केला. हांव तेजी फायल ऑलरेडी पळयता त्या कॉन्ट्रॅक्टान कितें आसता तो. त्या उपरांत तांच्या कडेन उलोवन जो कितें ते ठरवं येता त्या स्ट्रायकार थंय रावले म्हणून विशय सुटचो ना. कोण तरी ताजो एखादो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हाज्या कडेन जर उलयलो आसा तेंचो कितें विशय तो कळटलो, तो दृश्टी कॉन्ट्रॅक्टराक ऑन बोर्ड घेवन तेंचो विशय कितें तो रिजॉल्व करता. बट दे वॉन्ट टू कम एंड टॉक विथ मी. सुमार 600 लायफगार्ड संपार आसात. ते म्हापशा बोडगेश्वर देवळा कडेन मेळ्ळे. देवाच्या पांया पडून उपरांत तांणी दृश्टीच्या मॅनेजमेंट आनी सरकाराचेर सुशेगादपणाचेर टिका केली. आणि हे 5 दिसात बागा बिचार एक ड्रावनिंग झाले आणि आज सकाळी ताज्या कडेन सावथांक आज एक ट्युरिस्ट बुडान मेलो. आमकां वायट दिसता. आणि हो आमचो गोंयचो CM प्रमोद सावंत महाराष्ट्रान आतां इलेक्शन आहा 21 तारखेक, जाल्यार ते बॉम्बे प्रचाराक वयता. हांगासर लायफ गार्डांची ताका कितेंच पडांक ना. सर हेच्या आणि हे आमी हे बंद करच्या पयलीं आमचे भुरगे तेज्या मतदारसंघातले जादाशे भुरगे बाबूक मेळलेले वचान आमचे टुरिजम मिनिस्टरा, जाल्यार तेणी आमकां सांगले तुमचें कितें जावचें ना, तुमकां जायना जाल्यार कामां सोडा. गव्हर्मेंटान आमकां सांगपाचें तुमी घरात चला आनी परत आतां इलेक्शनय आहा न्हू, आमी आनी वोटींग करिना मागीर. आज एक जाला इन्सिडेंट, जो इन्सिडेंट आमी जर थंय आसले जाल्यार जायना आसलें. आमचेर अन्याय करना जाल्यार हे 2 इन्सिडेंट जावंक शकनासले. ते बुडूं आसले पूण आमी तांकां वाटयताले, जिवन दिता आसले. पण आमी नासल्या कारणान ते 2 जाण भुरगे मेले. अशें जावचें न्ही. गव्हर्मेंटान बी आमचेर मातशें कितें हें करचें, लक्ष दिवचें आनी आमकां कितें तरी बरी सवलत दिवची. आता आमची एज बरी आसा, म्हणजे 30 ते 40 वर्सां आसा. 45 वर्सां नंतर आमच्यानी पोवपा जावपाना. तेन्ना आमचो तेन्ना आमी कितें करपाचें? आमी ते कंपनी म्हणटली की कितें बाबा तुमच्यान पोवपा जायना, तुमी चला घरात. आमी तेन्ना रस्त्यार बसपाचें भीक मागपाक? हेजेर गव्हर्मेंटान थोडो विचार करूंक जाय. पयलीं 15 तारखेक घालताले सॅलरी, आतां ते 20-25 तारखेक करपाक लागले. 2 म्हयन्यांनी एक फावटी सॅलरी घालपाक लागले. सारके टायमार म्हणटी पावना. आमकां बँके स्टॉलमेंट भरताले आमकां पेलावटी पडटा. म्हाका एक सांग, फुक्याचें काम केल्ले भशेन करता ते सद्या. तेंकाय घरदार आसा, तेंची फामील आसा, तेंची बायल भुरगीं आसा, तेंकाय खंय तरी फायदो जावपा जाय. आनी सगळे गोंयचे भुरगे ना म्हणजे 600 लायफगार्ड आसा ते 600 लायफगार्ड सगळे 600 जण रस्त्यार आयले जाल्यार म्हाका एक सांग, हे बेकार रावले जाल्यार हेंच्या फामिलीक कोण सरकार पोसतलो? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ताळगांव पणजेचे गार्बेजीचे ट्रक आडावशात जाल्यार साळगांवचे सिवेजीचे ट्रक आडायतले म्हणून आमदार बाबुशाची साळगांवकारांक सरळ शिटकावणी. ताळगांव पणजेच्या दिसाक 2 ते 3 ट्रकूच साळगांव वतात. साळगांवच्या 90 ट्रक STPंत येतात म्हणून बाबूश प्रुडंटा कडेन उलयला. खर्चता एकी कडेन आनी खरपितात दुसरे कडेन, अशें खंय जावंक जायना. You should understand one thing, that there are 90 trucks of sewage coming to Taligaon. So it should not be for tit for tat. And other the silt, now whatever they are talking about garbage treatment plant which they are running, even the silt of that garbage treatment plant is coming to Taligaon. So let us not make us reach to such an extent that there should be a confrontation between us. We are getting your waste almost 90, almost 100 trucks daily which comes in. So if we stop that, you will be in trouble. Because we are not creating a problem for you. Because in fact, it is a give and take business. So and what we are sending there is just 1 truck load as far as Taligaon is concerned. Maybe 2 is coming from Penjim. But you just understand that 90 is coming from your. So see what will be the problem if we stop this. So let us not simply be in a confrontation. This thing. It is not you are hurt somewhere, you scratch somewhere else, it become that's become. मजगती वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री मायकलान 27 पंचायतींची साळगांवा प्लांटार बसका घेतली. प्लांटार येता त्या ट्रकांनी नेम पाळचे, कोयर खंय सारको धापून हाडचो. ट्रक्स जे आहा तांकां थोड्यांक लिचेड टँक्स ना, थोडे अनकवर्ड ट्रक्स येतात स्पेशली डिझायन फॉर गार्बेज व्हेकल्स म्हणून. तेंचे वयल्यान जे धाकणें आसूंक जाय, सो रावंड धाकणें आसूंक जाय ते ना. आनी हें जावपाकूच जाय एज पर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स. तांकां नोटिसीज इश्यू केल्ल्यो 3 म्हयने पयलीं 4 म्हयने पयलीं. सम पंचायत हॅव कंप्लायड, सम पंचायत हॅव नॉट कंप्लायड. आमी आयज डायरेक्शन दिल्लें आहा विलेज पंचायतीच्या सरपंचांक आनी सेक्रेटरींक की तुमचो ट्रक आमी प्लांटान भितर घेवचे ना इफ युअर लिचेट इज फॉलिंग डावन or if your truck is uncovered.
टेम्पररी दे कॅन कवर इट विथ टार्पोलिन टील दे बिल्ड द बॉडी ऑफ द ट्रक. बॉडी बांदूकूच जाय, ते कवर्ड येवपाक जाय. लिचड टँकाक 1 म्हयनो टायम दिता आमी. सद्याक तेणी वेट वेस्ट जो आहा जो ट्रकान डायरेक्ट घालून हाडटाले आनी लिचड पडटाले ते बंद जावपा खातीर तांकां ड्रामा घे म्हणून सांगलें. गार्बेज प्लांटा वयल्यान साळगांवां जाल्ले सभे उपरांत दुसऱ्याच दिसा साळगांवकारांनी ताळगांवचो गार्बेजीचो ट्रक हाडायल्लो. सोमारा लोक नेम पाळटा काय ना ते पळोवंक ट्रकांचेर दोळो दवरून आशिल्ले. दुसरे वटेन मडगांव MMC गार्बेजीचे प्रश्नाचेर सापूच गरबगळीत जाल्या. डोर टू डोर कलेक्शन आनी सेग्रिगेशनूय अर्दवट. शारांत मिक्स कोयरांच्यो राशी. गार्बेज कलेक्टर कॉन्ट्रॅक्टरान काम सोडलें. ट्रकांचे ड्रायव्हर आयताराक कामाक येवंक तयार नात. सरकारी ड्युटी जाल्ल्यान खंय नगरसेवकांक त्रास. आमी तो जो पळय गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर दिल्लो ताणें आमचो घात मारलोच, कळ्ळें न्ही. ताणें सडनली सांगलें की आपल्याच्यान जायना आनी ताणें खूब मेस करून दवरलें. प्रत्येक मनशान म्हाका फोन केलो की कितलीशे मडगांवच्या कावन्सिलरांनी फोन केलो, आमचे सुपरवायझरांनी फोन केलो की ड्रायव्हर्स येनात, आमी संडेक काम करपाना म्हूण सांगतात. ताजे पयलीं हांवें एक सगळ्यांक आपोवन एक हाका टॅक्निकल सेक्शनाक आनी COक सांगिल्लें सगळे ड्रायव्हर्सांनी 8 वरां काम करपाकच जाय म्हणून. कित्याक इट वॉज हांवें जेन्ना पळय एक एनालिसीस केली तेन्ना कळ्ळें की थोडे ड्रायव्हर्स आमचे कॉम्पॅक्टराचे ड्रायव्हर्स स्पेशली एकटे येतात 10:30 3 म्हणसर वतात. एकटो कोण तरी SGPDतले मार्केटांतलो बी जो पळय कॉम्पॅक्टर चलयता तो एकाक येता 5 वता आनी कोण. सो दीस इज सिम्पली नॉट डन. ईच ड्रायव्हर इज अर्निंग अ 7th पे कमिशन वीच इज अ सबस्टेन्शियल अमावंट ऑफ मनी. प्रत्येक जाणाक दिसता की आपले बाबा आपणें ठरयलो तो टायम, तांकां कोण विचारतलो ना. देर इज नो अकाउंटेबिलिटी. अँड हू फेसीस द ब्रंट? इट इज द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स हू आर फेसींग द ब्रंट. जे पळय हांगा गव्हर्मेंट सर्वंट्स आसात ते हात वयर शकन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रायट्साच्या रिपोर्टांत खांडेपारच्या हायवेच्या कामाचो पंचनामो केला खरो, मात कॉन्ट्रॅक्टर आनी PWD दोगूय हात फाफडूंक तयार. दोगूय ऑन रेकॉर्ड येवंक सोदिनात. MVR वाले म्हणटा तांचे कडेन खंय असलो रिपोर्टूच आयिल्लो ना, तांकां PWD लागता. PWD म्हणटा रायट्स मुद्दे काडटा ते खंय सगळें काम चालू आसतनाच जाग्यार घालतात. विस्तारीत हायवेची दशा पळयल्यार एकामेकांक सांबाळूंक काणयो. गोंयच्या हायवेची चडशी कामां MVR कडेन. वता वता थंय कामाची दशा. प्रुडंटान आयतारा खांडेपारच्या रस्त्याचेर MVRचो रायट्साच्या रिपोर्टांत केल्लो पंचनामो एक्सपोज केलो. उपरांत सोमारा आमी MVR आनी PWDकूय गाठले. MVRचो प्रसादराव कितें म्हणटा पळयात. रायट्स वा आनी कोणाचोय असले तरेचो रिपोर्ट आपल्या मेरेन आयिल्लो ना. आमचो वेव्हार PWD खात्या कडेन. ते प्लान दिता तशें आमी काम करता. आतां PWD वाल्याचे आयकात. ते म्हणटात रायट्स काम चालू आसतनाच रिपोर्ट दिता. तांच्या रिपोर्टांत खात्याचे नजरेक येतात त्यो गजाली तेन्नाचे तेन्नाच जाग्यार घालतात. कांय कडेन ते काम तशें कित्याक केलां ताची कल्पना खात्याक दितात. प्रकरण लोकायुक्ता मुखार आशिल्ल्यान चड सांगूंक मेळना. PWDनूच रायट्साचो रिपोर्ट स्वता जावन लोकायुक्ता मुखार दवरला. विस्तारीत नव्या हायवेची दशा पळयल्यार रायट्साचो रिपोर्ट जमिनी मेरेन चालीक लागला म्हणटा तातूंत दुबाव ना. रायट्साचो रिपोर्ट पळयात. ह्या रिपोर्टा प्रमाण डांबरात घाल्ले एंटी स्ट्रिपिंग एजंटाच्या कंटेनराचे मॅन्युफॅक्चरिंग वा एक्सपायरी नाशिल्ली. रायट्सान ताची कॉपी मागयल्ली. डांबराच्या कामात कांय रॉ मटेरियल वले आसतनाच वापरिल्ले. ह्या कामात सुके मटेरियल वापरप आसता. कामाचो दर्जो तपासूंक जाय तितलो लॅब सहाय्यक काम चालू आसतना सायटीचेर आसनाशिल्लो. चडशा सायटीवेली क्वॉलिटी पळोवपी यंत्रणा चलनाशिल्ल्यान क्वॉलिटी चेक दवरप कठीण. रोड रोलराचेर वले साग दवरपाची जागा नाशिल्ल्यान सरळ उदक मारताले. ते उदक नव्या डांबराचेर पडटाले. एक्टिव्हिस्ट म्हणटा PWDची देखरेख सारकी ना. कामाचे टेस्टिंगूय सारके जायना. आमकां जे सायनबोर्ड दिसता अलॉंग दी स्ट्रेच दिसता पळय ह्या 4 किलोमिटर लावन 6 म्हयने जावना. आनी ह्या सायनबोर्ड आतां अर्द्या वयर सायनबोर्ड मोडल्या. हे सायनबोर्ड मोडल्या जाल्यार बाबा हे सायनबोर्ड मोडल्या कित्याक खातीर मोडल्या, कशें मोडले, हेंचें इंजिनियरींग सारकें ना काय, हेंची वॉरंटी कितली, हे कितले वर्सां उरपाक जाय. एवरी 6 मंथ्सांनी हेचेर नेवे घालचे पडले जाल्यार हो बॅर कोण करतलो. हे पळोवपाची जबाबदारी ह्या इंजिनियराची आसता. हे पळयता काय ना की आयज एक प्रश्नचिन्ह येता. हे सगळें हांगा सिट्युएशन पळयत जाल्यार हितून आनी एक मोठें म्हणजे प्रकरण म्हणजे हे समज टेस्टिंग करपाक GECन व्हरता आमच्या फॉर्मागुडी. तेजी सिग्नेचरी थंय आसा.
कितें ते आतां थंय ते कितें इन्स्पेक्शन करता तेजेर मोठो प्रश्नचिन्ह आसा. ती सॅम्पलां तेंच्यांनी वन स्पॉट येवन करपाचें आसा. ते बरे सॅम्पल व्हरून तेंकां थंय दिता आनी तेजे ते हे दिता. सगळे हेजी एकूच कसो स्टँडर्ड आसतलो, कसोच आसूंक शकना. क्युरींग खंय तरी मातशें मिक्स चेंज आसूंक जाय. सगळे 2 ते 6 अशें सगळ्यांकूच कशें आसता, सगळ्यांक येना. म्हाका ताप येयलो आनी तुका ताप एकूच येवचो ना. तुका 106 जाल्यार म्हाका 108 येवं जायो. हे सामकें रॉंग आसा. हे खंय तरी हे सामकें मोठो भ्रश्टाचार चल्लेलो आसा. हे प्रमाणे नॉर्म्स आहा ते कांयच पाळिल्ले ना. हे गोंयान तरी करिना. हे जो पर्यंत हे म्हाका डॉक्युमेंट मेळ्ळा त्या तेजे प्रमाणे सांगता तुमकां. विस्तारीत नव्या हायवेची येवच करतल्यांक दशात दिसता खरी, मात यंत्रणा न्हयकाराच्या पवित्र्यात. रायट्साचो रिपोर्ट धरून सगळी परिस्थिती लोकायुक्ता मुखार पावल्या. कोण कोणाक सांबाळून गेल्यार लोकायुक्ता मुखार एक्सपोज. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कारमोणेचे सेक्रेड हार्ट ऑफ जीजस हायस्कुलांतल्या 5 भुरग्यांक दुशीत उदक बादलें. 5 जाणांक ताकतिकेन मडगांव हॉस्पिटलांत एडमीट केली. उपचारा उपरांत दनपार म्हणसर डिस्चार्ज दिलो. 5 भुरगीं खंय हायस्कुलांतलें नळाचें उदक पिल्लीं. भुरग्यांनी भोगलें, मात पालक धरून एकटोय कितें जालें ताचेर प्रुडंटाच्या कॅमेराचेर उलोवंक तयार ना. बेकायदेशीर रेंव खोल्लुपाचे प्रकार चालूच. सोमारा सकाळीं वळवय सुमार 158 क्युबिक मिटर रेंव धरली. सावयवेरें वळवय गजांत लक्ष्मी देवळा कडेन बेकायदेशीर रेंवेच्या धंद्याक नेट. खण खातें, मामलेदार आनी पुलिसांनी केल्ल्या कारवायेंत एक ट्रकूय ताब्यांत घेतला. कांय दिसां फाटीं आमोणें अशीच धाड घाल्ली. हे टिमीक रेंव खोल्लुपी मनीस कशेच मेळनात, फक्त व्हडीं, ट्रक आनी रेंव. फाटल्या फावटी तुमी पळयलां आसतलें की आमोण्या ब्रिजा पोंदा रेड मारून मायन्स डिपार्टमेंट तशेंच फ्लायंग स्क्वॉड म्हणजे मामलेदार हे ते सगळे मेळोन खुबशी होडी आनी रेंव जप्त केल्ली. तशीच आयज सकाळीं हांगासर वळवय हांगा थंय गजांत लक्ष्मी देवळा फाटल्यान हांगासरय जवळ जवळ 158 क्युबिक मिटर रेंव आनी तसोच एक ट्रक सीज केला. ही रेड कंडक्ट केल्ली मामलेदार आनी मायन्स डिपार्टमेंटान. सकाळच्यान म्हाका दिसता आतां पर्यंत ती रेड चालू आसलेली आनी आतां ते सगळी कारवाय करून हांगसरल्यान गेल्ले आसा. पण आमी सदांच म्हणटा की स्पॉटार आमकां कितें तरी इन्फॉर्मेशन दिवपाक तांकां आमी विचारपूस करता तेन्ना ते सदांच विचारपाक न्हयकारता आनी आमचे हायर ऑफिसर उलयतले म्हणटा. वळवयच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. रस्त्याच्या फोंडकुलाचेर कितें उपाय करतले ताचेर 2 दिसां भितर एक्शन प्लान दिवचो म्हूण हायकोर्टान गोंय सरकाराक अर्द काडल्या. आपाचे प्रदीप पाडगांवकारान फोंडकुलाचो इशू हायकोर्टांत व्हेल्लो. रस्त्याची सापूच चाळण जाल्या. सरकार फोंडकुलाचेर उपाय काडूंक एकार एक डेडलायनी दीत आसा. हांवें जे PIL फायल केल्ले रिगार्डींग पॉटहोल्स तेजेर आयज कोर्टान परते हियरींग जालें. फाटले फावट गव्हर्मेंटान कोर्टाक एश्युरन्स दिल्लें की ते एक एफिडेवीट फायल करतले आनी तातूंत जे फुडें तांचो कार्यक्रम आसा कशे बाबा ते रस्ते सारके करतले तेजे चार्ट एक दितले म्हणून. पूण आज परतो तेंच्यांनी टायम मागून घेतला आनी कोर्टान तांकां 2 दीस दिल्या आनी बुधवारा हे भितर मांडचें म्हणलां कोर्टा मुखार आनी बुधवारा हेजेर हियरींग जातलें. For the state of Maharashtra, the court has taken both the interim and the final order copy on record, and the state, the government has been asked to file a detailed submission, including important timelines within which they intend to ensure that the potholes are properly filled and other reliefs. इंधन GST खाला हाडपाच्यो पेट्रोलियम मंत्रालयाच्यो हालचाली. जेट फ्युएल आनी नॅचरल गॅस GST खाला हाडचे म्हूण पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामना कडेन मागलां. वेगवेगळे टॅक्स कमी करपाक आनी उद्देग धंद्याक वातावरण सुदारचें म्हूण खंय हें बरें पावल थारतलें. सध्या क्रूड ऑयल, नॅचरल गॅस, पेट्रोल, डिझेल आनी ATF GST खाला नात. ती येणावळ वेटा खाला थेट राज्यांक वता. On this occasion, I have appealed to the Honorable Finance Minister to look into this concern of our industry. At least natural gas and ATF. In India, aviation industry is emerging and growing in a double-digit
moving towards double-digit growth, and natural gas. Prime Minister is very conscious about to provide cheap and clean energy to all its citizens through our CGD initiative. We are going to cover 70% of Indian population. Looking into that, we have appealed to the Honorable Finance Minister, at least a TF and natural gas should come in the ambit of GST. मडगांवां चौगुले कॉलनी लागसार एकल्याचेर रातीं सुर्यान हल्लो. वर्कशॉप चलोवपी फ्रेडी मेनान्सा म्हणटा ताचेर टोळयेन हल्लो केला. तो रातीं सुमार 11:30 वर्कशॉप बंद करून भायर सरिल्लो तेन्ना मोटारसायकलीन खंय अनवळखी 6-7 जाण आयले. एकल्यान ताचेर सुरो मारलो आनी गळ्यांतली सरपळी मारली. ताचेर हाताक फाटीक जखमो जाल्यात. फ्रेडीक हॉस्पिटलांत एडमीट केला. होलसेल बंद करतालो शटर बंद करून भायर येयले तेन्ना भुरगो मोटरसायकल घेवन येयले तोंडा बांदून. कितले खबर 11:30 जाय आनी डायरेक्ट सूर गेला आनी हांगा येयलो. कितू जाण एकलो येयलो देवन सूर घेत आनी मुगार आनी फ्रेंड आहलोले तूं सायडीन राव म्हणपा लागलो. डायरेक्ट तोंडाचे मारलो अशें हात घायलो हातीचे पड म्हणून आनी म्हाका लोक ते सायडीन काडकां घेवन गेलो. तेन्ना एक लोक हांगा धांव मारलो ते दुसरे जोजोफाय होलसेला थिंग धांवलो. थिंग मनीस आसता जायते आसता व्हडलो होलसेल न्ही थिंग मागीर ते शेल ते छाटीर लागून थिंग लोक आसले ते गेले कोण दोले तोंडा बांदून आहलो सगळे. कितू जाले सगळे 6 जाण सूर घेवन आहलो. कितें जालें तुका म्हाका थिंग हाती माल दिसता जाते हाटीचे माल हाटीको माल आनी मागीर कितें वयलें तेणी कांय उरना ना तेणी मागीर हांव धांवन तेच धांवलो ते जोजोफाय होलसेला ते सायडीन धांवलो. पयशे बिशे कितें कांय वयलें ना तेणी सोडपड तुटले तेणी गोड्या हात माल तेणी गेले ती वयली तेणी कोणेन ते सारकें हिंगा चोकले कॉलेजीक आयले हावजींग बोर्ड वचनाय ते गॅरेज आहा तेणी. नळाची लायन ना थंय व्हिला घेतले आनी आतां सुकूर मायना वाड्यार व्हिला वाल्यांचो उदक ना म्हूण बोवाळ. ह्या वाड्यार आदीं सावनूच उदकच ना. नळाची लायन नासतना 10-12 व्हिला बांदल्यात. बोरवेलीचेर भिस्त दवरून लोकांनी ते घेतले. आदीं बोरवेलीचें उदक येतालें, हालीं तेंवूय बंद. लोकांनी कोकेरो सर्कला कडेन वचून उदक हाडपाचें ना जाल्यार प्रायवेट टँकर आपोवपाचो. They say if you want water, you go and write in the book near Coquero and they'll send a tanker to put water. It costs me too much for by taxi to go there to write in the book. So I prefer getting a private tanker for water. I cannot get, and I'm paying my bill. I got 2 meters, this house here and the next house, which is it's broken down, but I wanted to rebuild. And I got 2 meters. I've paid the bill every month without fail for 2 years and 8 months, but not without getting a drop of water. And I must have got a tanker, government tanker, maybe 10 or 12 times in all these years. What do? There's a bore well there. They say it's not giving water. Water is supposed to come by pipeline, but we don't see a drop of water. There are 2 ways the problem can be easily fixed. One is the existing bore well, which is in this direction over here. It for 15 years used to give us water, but now it's gone dysfunctional for the last 3 years. It will just cost them about 50,000 to fix that bore well, and that will be a good source of water for us. And the second issue is the old pipeline which comes from Sukur Church to Mainawado is blocked at certain places and leaking at certain places. So they started laying a new pipeline, and they bought it 1 kilometer from the church and they stopped the work. They just have to put another 200 or 300 meters of pipeline and connect us over here, but that work has stopped for the last 1 year, and we've tried to understand what is the reason for the stoppage, but till today we've not got an answer. कितलीं दसकांच जालीं कोर्टांत हुमकळिल्ल्या राम जल्मभूमी मालकी हक्क वादाचो सुप्रीम कोर्टांत निकाल म्हयन्याचेर तेंकलो तशी अयोध्येंत जमावबंदी. सुनावणी 18 ऑक्टोबर मेरेन सोंपोवपाची डेडलायन सरन्यायाधीश रंजन गोगोयच्या खंडपीठान सगळ्या पक्षकारांक दिल्या. तो मेरेन आर्ग्युमेंट सोंपोवपाचे. निकाल 17 नोव्हेंबर मेरेन जाहीर करपाची कोर्टाची तयारी.
उत्तर प्रदेश सरकारान म्हयन्या आदींच अयोध्येत जमावबंदीचे 144 कलम लागू केला. 10 डिसेंबर मेरेन जमावबंदी. फुडल्या वर्सा जावपा आशिल्ल्या ऑलिंपिक्साक क्वॉलिफाय जावपाचें टार्गेट गोंयचो टॉप सेलर डॅन कोएलोन दवरला. हालींच जाली ऑल इंडिया रेगाटा RSX ऑलिंपिक्स क्लास सर्त डॅन जिखलो. आपल्या ऑलिंपिक टार्गेटाचेर तो प्रुडंटा कडेन उलयलो. Started my campaign for the Olympics. That's next year, and I'm going to try and qualify for the Olympics. That's the main goal for now, nothing else. So how you are practicing for Olympics? Well, the preparation doesn't just start like 6 months or a year before. It starts a long time ago, and unfortunately I couldn't do a lot of international events because the proposal that we had put to the government didn't get approved in time. But I'm thankful to the Chief Minister that he finally approved our case, and he granted us a certain amount of money that's going to come to us. And now that when the funds come, things will fall in place, and we can start training abroad and get some good competitions done, which will help me a lot to try and qualify India for the Olympics in windsurfing. In Goa, there are any places where you can practice for the international games? My favorite places are either here in Donapal or Baga, just outside my house. These are the two places that I like the most. I've been to quite a few beaches, and most of the beaches that I've been to are sailable, you know. So it's a shame that there are not enough sailors in Goa, because you can literally go sailing anywhere over here. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.